गोंयांत टॅक्सीचो धंदो करपी गोंयच्या टॅक्सी संघटनेच्या वांगड्यांनी दाबोळे विमानतळाचेर आशिल्ल्या टॅक्सी कावंटराक विरोध केला। शेनवारा सुमार शेंकड्यांनी टॅक्सीचो धंदो करपी टॅक्सीकार विमानतळा कडेन एकठांय येवन विमानतळाचेर आशिल्लो टॅक्सी कावंटराक विरोध केला। तशेंच सरकारान हातूंत लक्ष घालून गोंयकारांचो धंदो सांबाळपा खातीर गोंया भायल्यांक गोंयांत तांचे कावंटर उगडपा खातीर दिवचे न्ही अशी मागणी केल्या। गरज पडल्यार कायदो हातांत घेवपाची शिटकावणी टॅक्सीकारांनी दिल्या। एअरपोर्टाचेर टॅक्सी ड्रायव्हरांक तशेंच नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा टॅक्सी एसोसिएशनाक सपोर्ट करूंक येयला। इश्यू सगळ्यांचो एकूच आहा गोंयकारांचो। आमकां हो कार रेंटल्स एअरपोर्टार नाका। एअरपोर्टाचो दीत सगळे एअरपोर्टार कस्टमर भोंवतले आख्ख्या गोंयभर आनी परतून हाडून एअरपोर्टार सोडटले। हितून आमचो टॅक्सी कार आहा, रेंट अ बायक आहा, रेंट अ कार आहा। गोंयकारांचो जो धंदो आहा जो आयज काल एकूच ट्युरिजम इंडस्ट्री उरलेली आहा हांगासर। आनी तीच इंडस्ट्री जर अशें लोकल जर सगळे जाम जावंक लागले जाल्यार लोकलांनी कितें करपाचें। म्हाजो इतलेच एक विनंती आहा आमचो डायनॅमीक यूथ CM आमचो आनी 40 MLAs ते तुमी खंयचे पार्टीचे ते आमकां कांय ना। इतलेच रिक्वेस्ट आहा तुमचे की लोकलांक हेल्प करा आनी गोंयकारांक हेल्प करा। हो कावंटर प्लीज मातसो रिक्वेस्ट तुमकां बंद करा। हो कावंटर एअरपोर्टार नाका आमकां। आनी तेजी ऑफिस आहा मारगांव, थंयसून ऑपरेट करून येता काय। हांगा एम्प्लॉयमेंट पयली ना। आमी हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आमी केला, लोकलांनी केला। आयज कितें ना कितें धंदो करून हो धंदो खंय ना खंय हो कवर करूंक सोदता पुष्कर। बट खंय जावं येता की फुडें आयज बऱ्या भशेन जाता, फुडें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावं येता। म्हाका CM कडेन सारकी कळकळीची विनंती आसा की इतले भाव आमचे येयले, आख्खे गोंयचे भाव आमी, की तेणी हितून मोदी पडपाचो आनी हो कसो तरी कावंटर बंद करपाचो ते। कित्याक आमकां तेणी 2 मिटिंगां आमचे कडेन जाल्यो पळय, तेणी आमकां इतले बरें उतर दिल्लें आसलें की बाबा चल सगल्यांक आपूण हाडटा बसयता आनी सॉर्ट आवट करया तुमचो इशू रिगार्डींग गोवा माल सुद्दां। आतां होय तेणी सगल्यांक आमकां गोंयकारांक घेवन बसचें आनी हो जाता तितले बेगीन रिजॉल्व करचो। कित्याक CM आमचो डायनॅमीक आसा, यंग आसा, ताका खबर आसा की भुरगेपणान कितें करूंक जाता तें। आमकां फाल्यां पुष्कराचेर तें करूंक नाका। आमी बरे भाशेन सांगता पुष्कराकूय बाबा तूं थंयचो कावंटर ओपन करूं नाका, तुज्या ऑफिसार थंयच्यान ऑपरेट कर। आमच्या सांगल्या प्रमाणे आयज सुनील नायकान सेम प्रोसिजर आसा। तशेंच आमकां 4 आमचे MLA आहा, आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा, विश्वासान की आमचें काम करतले म्हणून। सगळे गोंयकार आमचे ट्युरिस्ट आनी येल्लो फ्लॅग आहा, तांकां सगळ्यांक आमचो सारको ब्रायट मागचो हांव गव्हर्मेंटाक मागणी करता। ना देव बरें। एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून आमकां हे एक फंक्शन म्हणून आमी चलयता आमची रोजी रोटी। आणि सध्या एकूच भाडे आमकां लागता एअरपोर्टा वयल्यान। जर तर ते सुद्दां आमची रोजी रोटी जर गव्हर्मेंट काडून घेता जाल्यार हेचेर विचार आमकां सुद्दां करचो पडटलो आनी स्ट्रॉंग स्टेप घेवची पडटली। हांगा एअरपोर्टाचेर सद्याक येवन जावन कोण खंयचे भायले, खंयचे दिल्लीचे जावं अशे खुबशे अशे आसा की हांगा आमच्या धंद्यान येवन आमचो धंदो पिड्यार करूंक सोदता। सो आतां एक नवो कावंटर हांगा येयल्लो आसा, कार सेल्फ कार म्हणून। सो हे कावंटराक आमी अपोज करता कित्याक हो कावंटर आमची गोंयकारांची लायव्हलीहूड डिस्ट्रॉय करतलो। आनी आमी जशे उलो मारले आसा टॅक्सीकार भावा भयणींक, आनी ते उलो आमच्या उलोवण्याचेर सगळे गोंयकार भाव भयणी टॅक्सी वेवसायान आहा ते सगळे हांगा धांव घेवन पावल्ले आसा आमकां सपोर्ट करपाक। आनी आमी सगळे एकजूट जाल्ले आसा। येणाऱ्या काळान जे अशें कितें इलिगल एक्टिविटीज जावं हे इलिगल जे गाडयो जावं हे धंद्यान कितें तरी अशें इन्वॉल्वमेंट आसतलो ताका आमी सदांच अपोज करतले आनी आमची फायट तेंच्या अगेन्स्ट आसतली। आनी सरकाराचो आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमकां ते सपोर्ट करतले आनी आमचे सगळे सुटावे जे इश्यूज आहा ते रिजॉल्व करतले।